फाल्यां 28 जुलय गोंय विधानसभेच्या अधिवेशनाचो 9वो दीस आणि फाल्यां शुक्रार आशिल्ल्या कारणान प्रायवेट मेंबर दीस आसता. सो पयलीं बिझनेस आसता तो प्रायवेट मेंबरांचो आसता आणि 5 प्रायवेट मेंबर रेझोल्युशन असेंब्लीक येता डिस्कशनाक. सो फाल्यां पयले प्रायवेट मेंबर रेझोल्युशन आसतलें ते क्लब्ड आसतलें, ते विजय कार्लोस आणि कुल सिल्वाचे आसतले. तेंच्यांनी प्रायवेट मेंबर रेझोल्युशन घातलें की हेरिटेज कन्जर्वेशन पॉलिसी स्टेट गव्हर्मेंटान फॉर्म करचे म्हणून. गोंयान जे हेरिटेज इम्पॉर्टन्स आसा ते नोटिफाईड स्ट्रक्चर आहा, तशेंच आनी 430 स्ट्रक्चर म्हणटा ते नोंद आहा पूण ते नोटिफाय जाल्ले आसा. ते सगळे एकोमोडेट करून घेवपा खातीर हेरिटेज कन्जर्वेशन पॉलिसी हाडची म्हणून तेंच्यान रेझोल्युशन केला. दुसरें रेझोल्युशन हे आपाचे आमदार वेंझीचे आहा, तेणी घातला जे वेस्टर्न बायपास आहा मडगांवां तो स्टिल्साचेर बिल्ड करचो म्हणून तेणी डिमांड केला. ताचे उपरांत तिसरें रेझोल्युशन आहा ते दाजी साळकाराचे, तेणी वास्को खातीर फूल फ्लेज फिशरमॅन जेटी बांदची म्हणून एक रेझोल्युशन केला. चौथें रेझोल्युशन हे विरेश बोरकाराचे आहा, तेजो डिमांड आहा की डेमोलिश ऑल द स्लम्स, हटमेंट्स एंड हाऊजीस बिल्ड ऑन ऑल कम्युनिटी लँड्स इन गोवा, अशें रेझोल्युशन केला. आणि पांचवें रेझोल्युशन आहा ते युरी आलेमावाचे ऑपोजिशन लिडर, तेणी सांगला हाय लेवल इन्क्वायरी कमिशन बसोवचें हेडेड बाय रिटायर्ड हायकोर्ट जज, आणि जे फॉरेस्ट फायर सगळे इन्सिडेंट जातले म्हादय वायल्ड लायफ सँक्च्युरी अदर इको सेन्सिटीव एरियेनी जे सगळे फायर इन्सिडेंट जाले तेजी डिटेल स्टडी कर इन्क्वायरी करपा खातीर हे इन्क्वायरी कमिशन बसोवचें म्हणून तेणी हे रेझोल्युशनान म्हणलां. तेंची कॉन्स्पिरसी ते इन्सिडेंटा फाटल्यान आनी सायंटिफीक स्टडी करपा खातीर हे कमिशन करचें अशें तेजें प्रायवेट मेंबर रेझोल्युशन आहा. प्रायवेट मेंबर रेझोल्युशन जाले उपरांत सरकाराचो जो बिझनेस आसतलो, फाल्यां जो मिनिस्टर डिमांड्स आसतले ते नीलकंठ हळर्णकर ह्या मंत्र्याचे आसतले. तेजे फॅक्टरीज एंड बॉयलर्स हे डिपार्टमेंट, एनिमल हजबंड्री एंड वेटर्नरी सर्विसीस आणि फिशरीज डिपार्टमेंट, ह्या 3 डिपार्टमेंटाच्या डिमांडाचेर फाल्यां डिस्कशन आनी वोटींग जातलें. तेजे पयलीं जो क्वेश्चन आवरान जो स्टार्ट जातले ते क्वेश्चन आवर पयलो क्वेश्चन लागला तो काँग्रेसचे आमदार अल्टन डिकोस्टाक. तेजो पयलो क्वेश्चन 7th पे फॉर पंचायत स्टाफ म्हणून आहा. दुसरो एन्क्रोचमेंट इन इंडस्ट्रियल इस्टेट्स. तिसरो बसीस इन केपें. मागीर दुसरो क्वेश्चन लागला तो दिगंबर कामतीक लागला. तेणी मोबायल व्हॅन नुस्तें विकपा खातीर मोबायल व्हॅन सरकारान हे केल्यो तेजे डिटेल्स मागल्या क्वेश्चनान. दुसरो ब्युटिफिकेशन ऑफ लेक्स, टुरिजमा खातीर क्वेश्चन ऑफ ब्युटिफिकेशन ऑफ लेक्स इन लागला तो वेंझीक लागला. वेंझीचो ड्युटीज एंड फंक्शन्स ऑफ सेक्रेटरी, पंचायत सेक्रेटरी एंड ग्रामसेवक असो प्रश्न आहा. दुसरो स्क्रॅपिंग पॉलिसी म्हणजे 15 years ओल्ड व्हेकल स्क्रॅपिंग जे पॉलिसी आसली तेजेर एक क्वेश्चन विचारला. दुसरो प्रॉपर्टीज अंडर टुरिझम डिपार्टमेंट, 3 क्वेश्चन आसा, 3 भितर एक डिस्कशनाक घेतलो. चवथो क्वेश्चन आहा तो जितान विचारला. जितान इलेक्ट्रॉनिक मॅन्युफॅक्चरिंग क्लस्टर तेजी कॉन्स्टिट्युएन्सी दिवपाक लागला तेजेर प्रश्न विचारला. 5वो प्रश्न आहा तो युरी आलेमावाचो, तेजो एक्सिडेंट इन स्टेट एक्सिडेंटाचेर प्रश्न विचारला. दुसरो प्रश्न तेणी विचारला बीच सेफ्टी कॉन्ट्रॅक्ट्साचेर. आणि 6वो क्वेश्चन एक्चुअली 6वो पर्यंत क्वेश्चन येना पण डिस्कशनाक येना पण केन्ना तुजो क्वेश्चन स्कीप जालो येवपाक शकता, बेगीन आन्सर जाले, बेगीन कंप्लीट जाले क्वेश्चनाचेर. 6वो क्वेश्चन डॉक्टर शेटयेचे आहा. आनी गोवा मीट कॉम्प्लेक्साचे प्रश्न विचारला. ट्राफीक चलन इश्यूरीन बिचोलीम तालुका दुसरो प्रश्न. आणि एक्सिडेंट इनवॉल्व 2 व्हीलर बिचोलीम एरियन हे तेणी प्रश्न विचारल्या. 7वो प्रश्न आहा पळय तो क्रूज सिल्वाक लागला. तेजो पयलो प्रश्न बॅन ऑन सेल ऑफ बीफ इन गोवा. मागीर दुसरो जीएमसीचो बस स्टॉप आहा जीएमसी भायर तेजे बद्दल विचारला. आनी तिसरो तेजो क्वेश्चन ऑफ क्लब क्वेश्चन आहा, तितून पंचायत GI फंडाचेर विचारला. हे प्रश्न फाल्यांचे क्वेश्चन आवराक डिस्कशनाक येवपाचे एक प्रश्न.